आता या पांडुरंग बाब उत्तरे कडेन पयलो मान उत्तरेचो तुका सुयश मदीं पडटा दोनी कडेन अर्द प्रियोळ अशी पडटा अर्द फोंडे त्या वटच्यान पडटा ना तूं फोंडेकार म्हणटलो हांवें सो तातूंतल्यान तुगेलो पांडुरंग बाब हो जर उत्तरेचो डेटा पळयलो नंबर 1 पर्सेंटेज इज सेम वोटर जो भायर सरला तो जर पळयल्यार आमी रावंड टेबलाच्या हाजे पयलीं उलयल्ले की वॉट सालसेत इज फॉर काँग्रेस सत्तरी अँड बिचोली तालुकास आर फॉर बीजेपी म्हणून आनी ते म्हाका दिसता ह्या पर्सेंटेजींतल्यान दिसता जस्ट एज अ खबर आसा सगळ्यांक पूण हांव रिफ्रेश करता प्रियोळ तुगेले मागीर येता प्रियोळाचेर पयलीं सत्तरीच या पर्या 87.11% वोटींग जालां हायेस्ट इन गोवा थंयच्यान या आमी वाळपय 83% जालां सांखळे मुख्यमंत्र्यांचो मतदारसंघ सांखळे 86.5% जालां मया दुसरो मतदारसंघ दिवचल तालुक्यांतलो थंय 83.55% जालां आनीक एक जो उरता तुगेलो तो म्हळ्यार दिवचल आनीक दिवचल जर पळयलें जाल्यार 82% वोटींग जालां सो ही एवरेज जर काडली सत्तरी आनीक दिवचलची जाल्यार ती 84% मेरेन पावता सो सालसेत लुक्स लायक हॅज केप्ट काँग्रेस गेसींग बट आय फील पांडुरंग बाब की दिवचल आनी सत्तरी हॅव लेफ्ट नो स्कोप फॉर एनी स्पेक्युलेशन न्ही सामकें हय आनी त्याच मतदारसंघांनी म्हणजे पर्या आसत वाळपय आसत सांखळे आसत मया आनी डिचोली ह्या 5 मतदारसंघांनी जे वोटींग जालां काल न्ही ते खूब आसा मुख्यमंत्री स्वता आपल्या मतदारसंघान भोंवाक पावलो ना कारण ताका राज्यभर आनी बाकीच्या राज्यांनी ताका धाडलेलो खंय खंय अशें आसतना तेज्या मतदारसंघान सेकंड हायेस्ट आसा पर्या देव्या राण्याचे जर हें पळयली तुवें लोकां कडेन वागपाची जी हें आसा तिचो जो एक फॉलोवर्स तयार जाल्लो आसा न्ही तो ह्यूज आसा पर्या सो तो म्हाका दिसता ह्या इलेक्शनान दिसलो लोकसभेक वयल्यान टोय बी इतले हायेस्ट दिवन म्हाका दिसता तो एक फॅक्टर आसपाक जाय मया आनी बिचोली मया बीजेपीचो आमदार आसा बिचोली अपक्ष आसा आनी बिचोलीचो राजेश पाटणेकर किंवा नरेश सावंत भितरल्यान कोणाक काम केलां काय तें पळोवचें पडटलें पूण थंय एक हायेस्ट नंबर दाखयता पूण ह्या 5 कॉन्स्टिट्युन्सींतलीं मतां जर पळयलीं जाल्यार म्हाका दिसता की बीजेपीन आपल्या खातीर थंय एक सेफ ग्रावंड ते हितून पळयल्लो त्या 5 मतदारसंघांनी करेक्ट आनी फाटलो जर तुवें हिस्ट्री काडून जर पळयली 2019 जाल्यार उत्तर गोंयांतले 20 पैकी 3च मतदारसंघ अशे आसात ताळगांव सांताक्रूज म्हाका दिसता पणजी ताळगांव सांताक्रूज आनी कळंगूट हांगाच काँग्रेसीची लीड आशिल्ली बाकी 17 मतदारसंघांनी बीजेपीची हे आसा कळ्ळें सो हे जर सिच्युएशन जर पळयलें जाल्यार म्हाका दिसता हे सगळ्या हेजो फायदो बीजेपीन करून घेतला तरी सुद्दां ह्या फावटी पेडण्या बार्देसान पणजेन ही जी वोटींग कांय प्रमाणात हे जाल्यात तेजो फायदो काँग्रेसीक हे फावटी जावं शकता खलपाक जावं शकता कारण खलपाचें जे गुडवील आसात लोकां कडेन आनी खलपाचे म्हणजे पेडण्या ताजो हे न्ही तालुको ताजो सो तो त्या मतदारसंघ पेडण्या तालुक्यान जे 2 मतदारसंघ आसात हे जर सगळे पळयले जाल्यार म्हाका दिसता की हेजो सगळो काय जो फायदो आसा तो रमाकांत खलपाक जातलो आतां फायनली जिखतलो कोण असो जेन्ना प्रश्न येतलो तेन्ना परत हांव त्याच हेच्या कडेन येता की हांगा एक वेगळो फॅक्टर आसा नॉर्थान मनोज परबा सारको एक स्ट्रॉंग तिसरो कंटेंडर आशिल्लो ते थंय मतां स्प्लीट जातली म्हणजे काल बीजेपीच्या तिडकीन सुद्दां लोकांनी म्हणजे कांय जाणांनी उलोवन दाखयलें की आमी मनोजाक मारलें मत अशें सुद्दां उलोवन काँग्रेसीक ताची एडवांटेज मेळना म्हणटा ना ती काँग्रेसीक मेळची ना सो पूण हो मनोज परब जी वोटींग काडटलो न्ही ती काँग्रेसीक नुकसानाची ठरूंक शकता अशें म्हाका दिसता एक इंट्रस्टींग स्टॅटिस्टीक जो आहे परत 4,44,000 आनी एक ऑड वोटींग जालां नॉर्थाक 4,44,000 हातूंतली 1,28,000 वोटींग जे आसा वीच इज क्लोज टू 30% मोर दॅन 30% इज इन बिचोली आनी सत्तरी सो वॉट सालसेत has presumably not done for Congress. Do you think Sattari and Bicholi have done for the BJP? Yeah, this completely changes the game for BJP in this three constituencies. 1,28,000 voting out of 444. Yeah, if you see 4,44,000. Puri 87 odd percent voting, Valpoi, Sakli, Puyol. I mean, huge BJP constituencies. No, this is going to completely change the equation. But
in this case, now that RG becomes the third factor here, we'll have to see what kind of a vote cutting RG does, irrespective And of whose. that. And whose. Yeah. That, so, Congress can further slide No, down. ही आतां व्हेरी इंटरेस्टिंग थियरी. तो म्हणटा की ह्या एरिये भितर सुद्दां जे वोटर तांकां बीजेपीक मारपाचे ना ताणें आरजीक मारला पण काँग्रेसीक मारला म्हणटा. Hi. So Congress might find itself further sliding there, and Congress has really not made any effort in North Goa, so can't blame them also because they seem to be not interested in grooming somebody in North Goa. But as you look at this picture, it completely is inclined towards the BJP. And there's no doubt about it. हाव इज बार्देस. कारण बार्देसा भितर एक आसात काँग्रेसींतल्यान बीजेपीक आयिल्ले आमदार आसात, मागीर बीजेपीचे ओरिजिनल आमदार आसात. सो बार्देस इज अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग. पेडणे आमी मागीर या, बट बार्देस इज अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग. पांडुरंगान म्हणिल्ले त्या मुद्द्याचेर पयलीं येता. इदोळ आमी उलयले की जे बीजेपीचेर बेजार आसात ते दुसरे कडेन मारूं शकता. सावथाक वेगळी गत आशिल्ली, कारण सावथाक आरजीचें इन्फ्लुयन्स नॉर्था इतलें नाशिल्लें. ताका लागून लास्ट 10-15 दिसांक खुबश्या वोटरांनी कन्सॉलिडेशन तें काँग्रेसीक केलें. बाबा वील गो फॉर काँग्रेस. सो आरजीचें काँग्रेसी नाका, बीजेपी नाका, आमी आरजी मारतले. ही गजाल नॉर्थाक तरी कांय प्रमाणात घडूंक शकता बीजेपीच्या बाबतींत आनी काँग्रेसीच्या बाबतींत, पूण सावथाक तितली ना. सो ओवरऑल नॉर्थाक जी पर्संटेज वाडिल्ली दिश्टी पडटा तातूंत हो आरजीचो वांटो सायजेबल आसा. कारण आरजीचे इन्फ्लुयन्स एक्रॉस फ्रॉम सत्तरी टू बिचोली टू पेडणे. करेक्ट. दुसरी हांगा गजाल कशी जाल्ली, खलप बिईंग फ्रॉम म्हापसा आनी बिईंग फ्रॉम पेडणे बेल्ट आनी बिईंग फ्रॉम एमजी एंटिसिपेट केल्लें की ही वील एनक्रोच इन ऑर ही वील टेक अप ऑन द बीजेपीस. कांय जी एमजी कडल्यान बीजेपीक आयिल्ली, एमजी कडेन आशिल्ली ती वोट बँक तो घेतलो अशें कॅल्क्युलेशन आशिल्लें. आनी ताका लागून बीजेपीक खंय तरी तें कंपेन्सेट, म्हणजे पेडणे आनी म्हापसा हो बेल्ट कंपेन्सेट करपाक खंयचे तरी 2 तालुके स्ट्रॉंग जनरेट करपाची गरज आशिल्ली. ताका लागून तांणी बिचोली आनी सत्तरीक एफर्ट घालो. आतां तुका सांखळी आनी सत्तरी मदीं जी कंपिटिशन दिसता तें सीएम आनी तांचे मदलें कॉम्पिटिशन की कोण पयलीं लीड दिता हातूंक लागून. पूण बेजिकली टार्गेट केल्ले बीजेपीन बिचोली आनी सत्तरी तालुके हे कंपेन्सेट करपाक पेडणे आनी म्हापशा खातीर. पूण काल ज्या प्रमाणे रिपोर्ट आयला, बिचोले सत्तरीचे थंय आसात कांय कडेन बुथांचेर आनी हाचे पोलिंग एजंट सुद्दां काँग्रेसीचे अलायन्साचे दिसनाशिल्ले. पूण काल ज्या प्रमाणे रिपोर्टरांचो रिपोर्ट आयला, इवन म्हापसा आनी पेडणे सुद्दां जशें खलपा फाटल्यान राव जाय आशिल्लें, आतां खलप हो जबाबदार न्ही ताका, परत ताका काँग्रेसीचे इंटरनल काँग्रेसीचे जे कंटेंडर आशिल्ले आमी पेडण्याची येवया. पेडण्याचे इतल्याच खातीर येवया. देशाकूय दिसतालें तुका चिंतून. बार्देशाकूय दिसतालें. पेडण्याचेर मुद्दम इतल्याच खातीर येवया की आमी जशें हें केलें की ज्या जाग्या वयल्यान विर्यातूर रिप्रेझेंट करता त्या जाग्यार पर्संटेज वाडली ना, कमी जाली. खलपाच्या बाबतींत एकच आहा, मांद्रेची सस्पेन्स आशिल्लो रोड्या भितर खूब ड्रॉप आहा. ते कित्याक तेय तुमकां मागीर सांगता. तुका ते सस्पेन्स आमी एंडाक दवरया कित्याक लागून ड्रॉप आहा ते. आनी पेडण्या तुगेले इज व्हेरी इंट्रस्टींग. पेडण्या तुगेली सिमिलर उरल्या. बार्देजा कडेन येता. पेडण्या मागीर या आमी, बिकॉज पेडणेची 2 कॉन्स्टिट्युएन्सी, बार्देजा भितर 7 कॉन्स्टिट्युएन्सी आहात. आनी एक जातूं भितर आज तसो पळोवपाक गेलो जाल्यार एक आमदार जर सोडलो जाल्यार बीजेपीचो कंप्लीट शेक आसा. थंय देर इज इन ऑल कॉन्स्टिट्युएन्सीज बारींग ±1% वोटींग पर्संटेज इज सेम जशी 2019 आशिल्ली. हाऊ डू यू लुक एट इट? थंय मनोज परब जो हेजो आसा तो एक ताजो महत्वाचो रोल आसा भितर. कारण ते जे टॅक्सी युनियन्स बी आसा किंवा गाड्याकार म्हण की बाजारांतले लोक म्हणून हे जे सगळे त्यांच्या कडेन जे हे आसा न्ही, हय, तेजे आरजीपीचे थंय एक तेणी आपली बेस तयार केल्या सो बार्देस. हांगा बार्देजा भितर बीजेपीची कांय मतां तो आरजीपी गेलो म्हणटा. तो स्वता रावपी थंय थंयचो, हय. मूळ तो थंय त्या हेटीचो. हय. म्हण तुका तो जो सगळो हांगा कळंगूटचो एक फायदो जातलो ताका, शिवोलीचो जातलो फायदो ताका, सालिगांव कांय प्रमाणात जातलो, म्हापसा जातलो आनी थिवी जातलो. सो बार्देजा भितर बीजेपीची मतां आरजीपीन काडल्या म्हणटा. काँग्रेसीची काडली. तो दोगांची काडटलो मतां थंयसर. ओके. सो म्हाका दिसता की तेज्या खातीर थंय मातसो हे जातलो. आनी बार्देस जर लास्टाचो रिकॉर्ड जर पळयलो तुवें जाल्यार फक्त कळंगुटानूच काँग्रेसीक मातशी लीड मेळा आशिल्ली. पूण खलप रावता म्हापसा
तो जरी पेडणेकार आशिल्लो तर रावता म्हापसा सो कलबाचें म्हापसान मोठें कार्य आसा फाटल्या कांय वर्सां सो कलब रावला म्हणून बार्देसांतली कांय वोटींग कलबा सायडीन वचूं शकता आतांच्या ह्या इलेक्शनाक अशें म्हाका दिसता. ना बट आय एम अ व्हेरी सिंपल थिंग जॉयल जो आमी प्रश्न हें केल्लो ज्या जाग्यार विर्यातो आसा त्या जाग्यार पर्संटेज कमी जाली बरोबर. ज्या जाग्यार आतां पल्लवी देंपे रावता पणजे पणजेय पर्संटेज कमी जाल्या. दुसरो कॅन्डिडेट तिसरो कॅन्डिडेट रमाकांत खलप थंय पेडण्यां जर पळयलें जाल्यार पेडण्याय पर्संटेज कमी जाल्या मांद्र्याय कमी जाल्या. मांद्रेचें कारण वेगळें पूण मांद्र्याय कमी जाल्या पर्संटेज. आनी तुगेलो चवथो तुगेलो श्रीपाद भाऊ जो आसा पळय श्रीपाद भाऊजी म्हाका दिसता एकट्याचीच पर्संटेज खंय तरी हांगा ना ती तितलीच आहा ती वाडली ना. श्रीपाद भाऊच्या गांवांतली पर्संटेज वाडिल्ली ना म्हळ्यार 0.1 or 0.2% बी आसतली. सो हें कितें ज्या ज्या जाग्या वयल्यान कॅन्डिडेट येता त्या त्या जाग्यार लोकांनी मातशी उमेदीन सारको आमच्या गांवचो पूत किंवा आमच्या गांवची धूव हांगा इलेक्शनाक रावला म्हणून भायर सरपा जाय आशिल्ले ते भायरच सरले नात. It looks that the candidates have not been convincing in their own constituency. Backyard, yeah. So, अशें कशें दिसता. पण maybe the voter has increased. You know, these percentages may not give you that exact picture. Maybe the Yes. voters No, have voter increased. number has increased. Certainly number has increased, but Yeah. percentages have remained same. Yeah. So maybe that may not give us a correct picture of how many people have voted for the Yes. candidate. And but Pramod, one interesting aspect I want to tell you, when RGचो विषय आयलो म्हणून सुयेशान म्हणलें की RG may not create that kind of an impact which is visible in North. North, yeah. Suyesh, one very important thing. In North, the margins of wins are huge. 40,000, 50,000 margins असतात, victory Yeah. margins. In South, RG's vote count could be the margin. A small vote can have a big impact. impact. And in North, RG's big vote can have a small impact. Ah. Exactly. So if I may say that 9,700 is the victory margin of Sardin last time. Yeah. If he gets 20,000 votes, it can completely change the equation. Whole head on. equation. Yeah. So that is what I was trying to tell you, that we cannot. It can change the equation for whom? For whom? That is a question. Yeah. That is a question mark. That is a question mark, because it's a neck and neck race, no? No, because there's a very interesting thing. Ki last 3-4 दिसाक RGP had changed its campaign tactic. Yes. And they had gone into the ST voter base. So ताणी कंटिन्युअसली की आमचो कॅन्डिडेट आमची कॅन्डिडेटाची कम्युनिटी आणि वी आर द ओनली वन हू आर गिविंग रिप्रेझेंटेशन टू ST हें ताणी स्टार्ट केल्लें. बट दॅट्स अ व्हेरी इंटरेस्टिंग पॉयंट. इन नॉर्थ Yeah. a huge vote for RGP can have a small impact, whereas in South, small vote for RGP can have a huge impact. It's a very, very interesting point. सुयेश आता पेडणेचेर या आनी पेडणेचेर येतना ते सस्पेन्सी मातशें हें करया आनी लास्ट मागीर आमी तिसवाडीचेर येवया कारण ताचेर तूं पणजेकार म्हणटा तुवें उलोवचें अशें आमकां दिसता. सो पेडणेचेर जर पळयलें 3 कडेन पर्संटेज खूब आमकां कमी जाल्ली दिसता. मांद्रे, म्हापसा आनी सावथाक शिरोडा. हाजें कारण अशें आनी दॅट इज व्हेरी इंट्रस्टींग. थियरी इज व्हेरी इंट्रस्टींग. फाटली 2019 ह्या तिनूय कडेन बाय इलेक्शन्स जाल्लीं. सो लोकसभेचें इलेक्शन जाल्लें आनी विधानसभेचें थंय बाय इलेक्शन जाल्लें. ताका लागून वोटींग पर्संटेज ही खूब हाय गेल्ली. जशी विधानसभेक जाता तशी वोटींग पर्संटेज जाल्ली ह्या तिनूय जाग्यांचेर. सो जेन्ना हे लोक ह्या खेपे ह्या तिनूय कॉन्स्टिट्युएन्सीनी भायर सरले नात. दॅट्स अ व्हेरी गुड इंडिकेटर. ह्यो 3 वेगवेगळ्या डेमोग्राफीच्यो स्वभावाच्यो आनी जॉग्राफिकली वेगवेगळी टेरिटरीज. सो आय वॉज टॉकिंग टू सम ऑफ दी इलेक्शन मॅनेजर्स ऑफ बोथ दी पॉलिटिकल पार्टीज. ताणें म्हाका एक इंट्रस्टींग इनसायट दिली. ना आय वॉन्ट टू सी वेदर यू गायज एग्री विथ दॅट. मांद्र्या ताणें सांगलें की फाटले खेपे काँग्रेस कॅन्डिडेट आशिल्लो, काँग्रेसीनूय आपली वोटर भायर काडिल्ले. म्हापशाय काँग्रेस कॅन्डिडेट आशिल्लो, काँग्रेसीन वोटर भायर काड. शिरोडाय आशिल्लो. सो वॉट दीज गायज आर सेईंग, जंय काँग्रेस कॉन्फिडंटली अजून सांगना की आपलो वोटर ह्या 3 कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर कितलो भायर सरला. बट वॉट BJP इलेक्शन मॅनेजर्स आर क्लेमिंग, दे आर सेईंग दॅट ही ड्रॉप जी आसा ती काँग्रेस वोटराची म्हणून. ते म्हणटात आमी आमचो वोटर भायर काडलो. आज त्या मतदारसंघा भितर काँग्रेस नाशिल्ल्यान काँग्रेसीचो वोटर भायर आयला म्हणून ही डीप म्हणटा ते. कारण एसेंब्ली टायमार म्हणटा ते काँग्रेसीनी आपलो वोटर भायर काडिल्लो बाय इलेक्शनाच्या टायमार. सो डू यू अग्री विथ दॅट बिफोर आय गो टू सुयश? हो जो ड्रॉप आसा ह्या 3 मेजर कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर
कंप्लीट तूं खंयच्याय कॉन्स्टिट्युशन काल जर गेल्लो न्ही तर हांव 70च्यान असो बिचोलच्यान असो येयला हय. जाल्यार भाजपाच्या हेजे टेबलाचेर ते लोक सांज मेरेन आशिल्ले जाय मेरेन त्याच्या उपरांत आशिल्लेच ते हय. काँग्रेसीची टेबलाय ना काँग्रेसीचे मनीसूय ना ह्या लोक कशे तीन येतले रे भायर? कॉन्स्टिट्युएन्सीतली डीप जी आसा हय. ती डीप कोणाची काँग्रेसीची काँग्रेसीक लॉस न्हू ते काँग्रेसीक लॉस कारण मनीसूच ना तेंचो मनीस वोटरांक भायर हाडून वोटींग मेरेन व्हरपाक जाय घरांनी वचपाक जाय वोट करपाक यो म्हणून सांगपाक जाय कोण करता हे BJP वाले करतात काँग्रेस वाले करिना सुयश आतां तिसवाडीचेर येवया तिसवाडी हो एकच तालुको गोंयांतलो जाणें एक रिकॉर्ड केला अशें म्हाका दिसता आतां सर्संटेज पळयता तरी परत चॅक करता जस्ट बिकॉज कशें रिकॉर्ड बी केलें म्हणटकीर मातशें स्टॅटिस्टिक्स परत चॅक केल्ली बरी पणजे 2019 71.60% वोटींग जाल्लें तें ह्या खेपेक 67.26 जालें म्हळ्यार देंवलें तालिगांव जॉयल 74.04% जाल्लें तें ह्या खेपेक 71.48 जालां देंवलें सांताक्रूज लास्ट टायम 73.17% जाल्लें ह्या खेपेक 71.05% जालां देंवलें सांतांद्रे 70.86% जाल्लें ह्या खेपेक 68.62% जालां देंवलें कुंभारजुआ 73.59% जाल्लें ह्या खेपेक 73% जालां देंवलें गोंयांतलो एकच तालुको जंय सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी वोटींग देंवलां स्टार्टींग विथ द कॅपिटल सिटी हें आयकून सुयश तुका भितरल्यान कशें दिसता आनी हें कित्याक तेंय सांग हाका कारण क्लियर आसा तूं हय. आतां जे सगळी वळेरी जी कॉन्स्टिट्युएन्सीची सांगल्या हय तूं बेज पर्संटेज जी घेतल्या कंपेर करपाक ह्या सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीची तेन्ना एक तर थंय पयलीं BJPचो स्ट्रॉंग होल्ड मूळ आमदार आशिल्लो किंवा जाका BJPन हाडला हय तातूंत ताजो स्ट्रॉंग होल्ड आशिल्लो सो एक तर BJP आनी RSSाचें संघ हें तांकां भायर काडटालें वोटरांक किंवा आपूण कॉन्स्टिट्युएन्स वेंचणुके देंवता तेन्ना तो आमदार आपलें इन्फ्रास्ट्रक्चर वापरून मतदारांक भायर काडटालो आतां तूं ह्या 5य मतदारसंघाची परिस्थिती पळय पॉलिटिकल 5य मतदारसंघ त्रिशंकू अवस्थेंत आसा हय आमदारांचो स्टेटस जर पळयलो बाबूश पणजे हाडलो तो ना BJP ना आपलें अस्तित्व आसा ताळगांव सांताक्रूज खंय आसा तेंच बाबड्या तांकां खबर ना हय कुंभारजुआ आमचो आमदार खंय मूळ मडकयकार खंय आतां कोण हय दे आर इन ट्रान्झिशन फेजीस ते Correct. मोबिलायज कोण करतलो करेक्ट तुका सांगता पणजे आतां जी कॅम्पेन जाले ह्या लोकसभेची हय तूं शॉकात जातलो पणजे कोणाचेच कार्यकर्ते भोवना पणजे काँग्रेसीचेय भोवना पणजे BJPचेय भोंवतना दिसूना हय. कोण तरी लास्ट खंय तरी कमळाची पत्रकां वांटून गेला लास्ट दिसा जे म्हणजे आमदारच तो संभ्रमाक आसा तो हय. आपूण बाबा फुडले हातूंत आपले वोटराक खंयच्या तोंडान आपल्या वोटरा कडेन वचप काँग्रेस म्हणून वचप आपूण म्हणून वचप BJP म्हणून वचप ह्या संभ्रमाक तो वोटरा कडेन वचपाचेंच ताणें बंद केलां आनी ताजो सरकारा वेले इन्फ्लुएन्स देंवला सरकारूय ताका तितलो पातेना हे सगळ्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी ती मडकयकाराची आसूं कुमारजुवेची त्यो बाबुशाच्यो ह्यो 2-3 कॉन्स्टिट्युएन्सी आसूं दे आर ऑल इन त्रिशंकू अवस्था आनी हें पिक्चर BJPक फुडल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक एसेंब्लीक बरें न्ही म्हळ्यार लक्षांत. ज्या जाग्यार ही त्रिशंकू अवस्था आसा थंय BJPचे आमदार आसून पसून वोटिंगाची पर्सेंटेज कमी जाल्या कारण कॅडरूय फिल्डार कारण कॅडरूय येना मतदाराक ओडपाक आमदारूय मतदाराक ओडपाक येना कारण तो कोणाचो न्हू एक तालुको अशे जंय कमी पांचूय जाला गोश्टी. हय पण प्रमोद हय. हांव कितें म्हणटा पणजी टेक द केस ऑफ पेंजीम तूं कितें म्हणून वयतलो वोटरा कडेन हाव वॉट इज द नो बट एक तालुको असो जंय भारतीय जनता पक्षाचे आमदार आसात आसूं. वोटिंग कमी जालां तो कसो वयतलो बरोबर हे हातूंत भितर दिश्टी पडटा सी पेंजीम आमदाराचें हेंच कमी जालां Correct. सगळेंच कमी जालां पार्टीक स्टँड कमी जाला सरकाराक Forget ताजो that. स्टँड कमी सगळ्याच 5य कॉन्स्टिट्युएन्सी No, forget that. You see the chaos around Panjim. Do you have a face to go to the electorate and say something? बरें हांव आतां एक इंट्रस्टींग तेच्या फायनल 2 गजाली वेळ सोंपपा आयलो चडूच उलयले आमी आज सो पांडुरंग बाब म्हाका एक इंट्रस्टींग गजाल सांग एक आमकां आयकूं येतालें
की आमदार जे एक्झिस्टींग आसात आनी अशे जे BJPचे आदले कोण तरी कंटेंडर्स आसात आनी आयात केल्ले आमदार आसात किंवा आतां भितर घेतिल्ली कोण तरी लिडर आसात तांची मनां एक धाकधूक आशिल्ली की चडच जर लीड मेळ्ळी खंयच्याय कॉन्स्टिट्युएन्सीक आमदारांक तो आमदार आपल्या परस चडूच व्हड जातलो म्हणून भितरल्यान मातशी पांय बी कापपाच्यो कारवायो जातल्यो असो एक दुबाव 2 दीस पयलीं इलेक्शनाचे आशिल्लो थंय कितें जालां काय मुख्यमंत्र्यान ताणें जे खुटी हालोवन घट्ट करप म्हणटा पळय तशी उत्तरेकय खुटी हालोवन घट्ट केले ऑबियस न्ही नाल्यार म्हाका सांग कोण आपल्या पांयार फातर भरून घेतलो आपलो कॅन्डिडेट पडपाक जाय अशें कोणाक दिसता पडपा न्ही म्हाका एकट्यान बरें इक्वेशन सांगिल्लें कळ्ळें तुका भाऊ येतात न्ही इतले लिडान मातशें कमी लिडान येतलो पूण आमगे आमदाराकय त्या भोंवळा भितर मातसो कमी करया म्हणून तशें जे कांय जाण पयलींचे जे दुखावलेले BJPचे आसात हय. तांची नांवां घेयना हांव ज्यांच्या उमेदवारी मागिल्ली कांय जाण BJPन नात आतां हय पणजे म्हण मांद्र्या म्हण शिवोली म्हण साळगांव म्हण अशे कांय जाग्यार जे BJPचे पयलींचे लिडर आसा तेंच्यांनी मनांतल्यान काम करूंकूय नासतालें तेंचो पयलींच्यानूच भाव विरोध आशिल्लो श्रीपाद भाव विरोध आशिल्लो सो हांव आतां लास्ट हे करतना सोंपयतना ह्यो आतां कांय कॉन्स्टिट्युन्सी जोडचे पडटले पळय तूं काँग्रेसीच्या फावरान तातूंतली पणजे आसपाक जाय आनी हळदोना आसपाक जाय पणजे आनी स्मार्ट सिटीच्या हातूंत खूप कमी वोटींग जालां Correct. सो हे जवळ जवळ 5-6 कॉन्स्टिट्युन्सीज आहा ज्यो रमाकांत क्लबाच्या हातून म्हाका दिसता हे फावटी जोडले मेळपाक वयतल्यो शकतात. हय कारण काँग्रेसीनूच हे मतभेद आसा आनी हे अशें न्ही ते BJPनूय आसा हय आतां ते कितल्या प्रमाणात दिसतले ते 4 हांवें कळटले इंट्रस्टींग इक्वेशन आयकल्लें की भाऊ जिखतात न्ही म्हणल्यार अशें जर भाऊ जिखतलो असो पक्षाचें नुकसान जावचें ना त्याच बरोबर मातसो आमदाराकय मातशें कितें कापपा जाता जाल्यार पांय कापया अशें एक इक्वेशन ती पक्षांतर्गत एंटी इन्कम्बन्सी कापपा खातीरच ते साखळे बी जे एक्स्ट्रा वोटिंग जालां हा, ती ही incumbency. इन्कम्बन्सी कापपा खातीरच्या एटेम्प्टांतल्यान जालां सो नवीन खुटी मारल्या थोडे ओल्ड खुटी तुगेले हालोवनूय घट्ट जायना म्हणटकीर हांव इतल्याचेर थांबता फायनल आज आमी रावंड टेबल सोंपयतना इलेक्शन कमिशनान प्रेस कॉन्फरन्स एड्रेस केली आनी एक विदीन 24 अवर्स आतां फायनल फिगर्स आयल्यात मागीर विच आर मोर ऑर लेस सेम 1% बी फरक आसा सो ओवरऑल पर्सेंटेज जाल्यार 76% गोंयांत उत्तरेक 77.69% जाल्या नॉर्थाक जी 2019 77% आशिल्ली सो इट इज मोर ऑर लेस सिमिलर सावथाक 2019 73% आशिल्ली ती ह्या खेपेक 74.47% जाल्या सो ही सावथाची पर्सेंटेज ओवरऑल पर्सेंटेज 76.6 आतां हातूंतल्यान एक गजाल तुमकां खबर आहा आमी बरी ही जी विस्कटावणी केल्या मतांची तातूंतल्यान ही जी बारीक वाडली पर्सेंटेज दिसता ती मतां खंय वाडल्यांत खंय कमी जाल्यांत कोणा खातीर वाडल्यांत आनी कशी वाडल्यांत म्हाका दिसता हाजी उतरां तुमकां ह्या कार्यावळीक डेफिनेटली मेळ्ळ्या आसतली मेळ्ळी नात आनी आनीकय हातूंतल्यान जर कितें प्रश्न येतात जाल्यार ते आमी फुडले रावंड टेबलाचेर टॅकल करया सो सद्या इतल्याचेर थांबतात पांडुरंग बाब जोयल बाब सुयेश बाब थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग पळयत रावात प्रुडंट नमस्कार